रिजर्वेशन खंय आसतलें तें कोणाक खबर ना. सो हातून क्लियर कितें सिद्ध जाता की स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणून एक जी बॉडी आसा ही खरें म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी. ह्या सद्याचें स्टेट कमिशन जें आसा इलेक्शन कमिशन ताचो हेड जावन आसा कोण रिटायर्ड ब्युरोक्रेट गोंय सरकारांतल्यान निवृत्त जावन मागीर ताका एक कितें तरी एक गिफ्ट म्हणून दिल्लो सरकारान हांगा बसपाक. भायलो तो पण ताका हांगा आनीक एक 5 वर्सां दिवन बसयला. तो आज तोंडूच उगडिना. रिजर्वड आसा जाल्यार तें बायलांक रिजर्वड, काय ओबीसीक रिजर्वड, काय शेड्यूल कास्टाक रिजर्वड, काय शेड्यूल ट्रायबाक रिजर्वड, हें कशें कळपाचें. सो स्टेट इलेक्शन कमिशन कितें करता, बीजेपीक एक फावोर करता. बीजेपीक भितरल्या सुत्रांतल्यान खबर आसता की रिजर्वेशन खंय जावपाचें आसा तें आनी निमण्या वेळार नोटिफाय करतात तेन्ना हें रिजर्वेशन लोकांचेर थापपाचें. तुमी विदावट इलेक्शन पयलींच जाहीर करा न्हू बीजेपीचे सगळे कॅन्डिडेट जिखले म्हणून. म्हणजे हातून एक क्लियर कट दिसता की तुम्ही रिजर्वेशन जे करूंक लागल्या कोणा खातीर तुम्ही करूंक सोदतात, खंयचे सीट तुम्ही रिजर्व करपा खातीर लाटंबरचे बी अशें कितें आहा काय लेडीज रिजर्व करपा लागून किंवा आनी खंयचे सीट्स रिजर्व करपा लागून तुम्ही नाटकां करतात काय. एका वाटेंतल्यान कोड लावप, डेट डिक्लेअर करून नोटिफिकेशन काडप आनी हेवटेंतल्यान कामां करप, which clearly indicates that the state government, the Pramod Sawant government, is dictating terms to the state election commission. सरकार फक्त ठरयता. इलेक्शन कमिशनर हो नांवाक इलेक्शन कमिशनर म्हणा. म्हाका दिसता की इलेक्शन कमिशनराक रिटायरमेंटाची जी पॅकेज मेळ्ळा गोंयाक रावपाक ताजेरूच तो खूश आहा आनी तो काम करपाची उमेद ना. स्टाफाक ड्युटी सुद्दां घातल्यो की 22 तारखे इलेक्शन म्हूण. पूण इलेक्शन कमिशनरान ताजे अजून ब्रश शब्द सुद्दां काडलो ना, प्रेस घेतलो ना किंवा लोकांक म्हायती दिली ना. फर्स्ट टायम अशें पळयलें की झेडपीच्या इलेक्शनाक इलेक्शन कमिशनर हो तोंड बंद करना आनी सगळें सरकारचे वतीन ठरता.